घर बांदतली जाल्यार म्हाका दिसता आख्ख्या गांवांतल्या लोकांक ताजे बेनिफीट जावपाक येता. पण को ओनर सगळे जाण एनओसी दिनात न्ही, एकमेकांक पत्र आसता. नाही आख्ख्या सगळ्याच गांवांक म्हाका दिसता बऱ्याच कडेन आतां हांवें जो रिपोर्ट घेतलेलो आसा पळय न्ही, खंय अडचण येता ताजें सोल्युशन काडुया. पण बऱ्याच कडेन सगळ्या लोकांनी कॉमन एनओसी दिल्ली गेल्ली आसा आख्ख्या गांवची, सगळ्याक ताजे बेनिफीट सगळ्यांक जाता न्ही ते. त्यामुळे लोक बऱ्याच प्रमाणात लोक ह्या स्किमीच्या निमित्तान लोक एकठांय येवपाक, तांचे दुश्मनी जर कितें आसल्यार ती विसरून जी आसा न्ही ह्या स्किमींतल्यान ह्या स्किमीचो एक बरो भाग म्हणटा तो म्हाका. तांचे घर बरें आसता तो कॉपरेट एक पावटी करना. जर कोणाचे बरें ती फॅसिलिटी घेवंक मेळना पळय तो कॉपरेट एक पावटी करना न्ही, तो दुश्मन आसता तेजो. न्ही जर तुका तशें कितें अडचण खंयच्या आसा जायत न्ही की म्हाका अनुभव की बऱ्याच कडेन की सगळ्या लोकांक आमी हाडून बसयलें आनी सगळ्या लोकांचें हित त्या स्किमींतल्यान कशें आसा हें जेन्ना आमी सांगलें त्या वेळाचेर सगळ्या लोकांनी एनओसी दिल्ली आसा. जर तशें जर कितें आसत जायत न्ही जाल्यार एखादें आसता ना न्ही की पॉलिटिकल एकमुखाची रिवाल्यू आसता त्यामुळे ते. पूण ते कशें आसा की तोय घर बांदपाक पावना आनी हांवूय घर बांदपाक पावना न्ही रे. मग त्यामुळे जर गांवाच्या लोकांक जर एकठांय घाल जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ह्या एक सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान ह्या स्किमीचो अत्यंत बरो उपयोग जावपाक येता. हाऊस रिपेरा खातीर हाऊस रिपेरा खातीर तुमी न्ही घर कोणाचें रजिस्टर आसा तेन्ना हाऊस रिपेरा खातीर तुमी एनओसी इन्सिस्ट पळय करिनात. न्यू कन्स्ट्रक्शन सोडून दिवया, रिकन्स्ट्रक्शन पळय आसा न्ही तेच घर डेमोलिश करून करता न्ही तेन्ना एनओसी कित्याक जायी न्ही म्हणून जे आसा रिकन्स्ट्रक्शन न्ही बरोबर आसा. अडचणी ज्यो येतल्यो पळय न्ही म्हणून आमी ह्या स्किमी पूर्णपणे सामकी सुटसुटी बसली अशी ना, आमकां तें जाणीव आसा. म्हणून आमी जेन्ना प्रत्यक्ष वचून बसपाक सोदता मागीर कितें पयर आमी काणकोण बसले काणकोण सादारण एक 700-800 लोकांनी प्रत्यक्ष फायलिंग सुरवात केल्ली आसा की लगेच आमी की केपें सांगें ज्या वाठारांत अशे तरेचे मोठ्या प्रमाणांत कम्युनिटी आसात की म्हाका पयर आमगे बेंजिमीन सांगतालो की ताजें म्हणणें आसा की ताजें कॉन्स्टिट्युएन्सी लावपाक जाय. मागीर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लावपाचो आमचो बेत आसा. त्यामुळे अशी जर कितें अडचणी आसता जात न्ही त्या वेळाचेर आमी सोल्युशन काडुया न्ही. बरें. आनी दुसरी तुमी काही केसी म्हणटा तुमी कित्याक जर क्लियर डॉक्युमेंट ना जाल्यार ते कमिटी कडेन वयतले आनी कमिटी मागीर ती घेवन बसतली. ती कमिटी तेन्ना आसतना सुद्दां ती मातशी ट्रान्सपरंट उरपाक जाय. नाल्यार तेन्ना जर कोणाक फेवर करप कोणाक ना करप अशें जावपाक येना. नाल्यार कायदेशीर आतां सगळे घेतले आनी जेन्ना कोणाची फेवर करपाचो प्रश्न येता तेन्ना पार्सलिटी जावपाक येना. हें मातशें केअर घेया. म्हाका दिसता न्ही ज्या तरेच्यो स्किमी काडला पळय आमी सगळ्यो की म्हाका दिसता बेनिफिशरी आसा न्ही कमी पडटले. त्यामुळे कोणाक आनी पार्सलिटी करून कोणाला आडोवन दवरपाचो प्रश्न तांकां येना. स्पीकर सर, सीन एक क्वेश्चन विचारलेलो वेदर द इयरली एलोकेशन ऑफ फंड्स वॉज युटिलायज्ड. तेतून येस सर म्हटलां आनी तेतून पार्ट ऑफ अमावंट रिमेन बिकॉज ऑफ सर्टेन रिजन्स. अशी कितलीशीं कारणां आसतलीं. तेतून एक कारण हें आसा की तें हेतून मेन्शन करूं ना कोणांनी जर घर बांदपाक अटल आवास योजनेचे अंतर्गत घर बांदपाक घेतले जाल्यार तेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसना. डॉक्युमेंट म्हणजे ओनरशीप ऑफ द लँड. चडशी जागा भाटकाराची किंवा कोमुनदादीची हें आसना. अशा लोकां खातीर कितें केलां हेंका सुटसुटीत केल्या काय ना हें जाणा जावपाक जाय म्हाका. त्या शिवाय अंत्ययात्रे खातीर एक स्कीम आसा आनी ती अंत्ययात्रे खातीर 20,000 मेळटा. ते 20,000 जर घेतले जाल्यार क्लेम करतलो जाल्यार प्रत्येकाचें बील जाय पडटा. चडशे गांवांनी कितें जाता झाड मारलें, झाड कोणालें विकतें घेतलें, झाड मारलें आनी तें वापरलें आनी तें बिलां मेळपाक कठीण जाता. 100 मिलार गेलो, 100 मिल सांगता आपूण बील दिवपाक शकना, आपल्या वॅट पे करचो पडटलो. जवळ जवळ एक 10-12 हजारांचें लाकूड घेतलें, 4,000 सुद्दां लाकूड घेतलें जाल्यार 1,500 रुपया वॅट भरचो पडटा. ते आसना तेंचे कडेन. म्हणून ह्या खातीर हे सुटसुटीत करपाचें आसा किंवा तेजे खातीर सरकारान कितें करपाचें येवजलां. न्ही जश्यो तुमी सांगलो पळय न्ही प्रत्येक स्किमी काडटा आसतना आमी विचार केल्लो की ताजो दुरुपयोग जावचो न्ही म्हणून. पण जो दुरुपयोग जावचो आसतना अडचणी येवपाक जायना. म्हाकाय लक्षांत आयलें ह्या स्किमी संदर्भात जे बिलींग बाकी हे सगळे जे करपाक लायता त्यामुळे अडचणी जाता. त्यामुळे हे सगळें काडून उडोवपाचे दृश्टीन आमी प्रयत्न केल्लो आसा की तातूंतल्यान ती स्कीम अदीक सुटसुटीत जातली. दुसरें जर तुमी सांगलें पळय न्ही की अटल आश्रय योजने संदर्भात जर एखाद्या भाटकाराच्या घरांक जर घर जर आसा जर जायत तर ताचे खातीर दुसरी स्कीम आमी जोडली गेली आसा. मुणकाराचें घर जर तो भाटकाराच्या घराक मुणकार मातसो जर जायत न्ही जाल्यार मामलेदारान तो क्लेम करून ती जमीन तो सेटल करून घेवप ताका सोंपें जातलें जेणे करून त्या ह्या मुणकाराचें घर योजने अंतर्गत आमी पयशे दिवपाक शकतले. आनी त्याच बरोबर
ताका नवीन घर बांदपाक दृश्टिकोनात किंवा रिकन्स्ट्रक्ट करपाक दृश्टिकोनात ताका ते दुसरी स्कीम लागू जातली अशे तरेन ती स्कीम आसा त्यामुळे म्हाका दिसता अडचणी येवपाक येना ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करून आमी ती स्कीम आखली गेल्ली आसा श्री प्रमोद सावंत. बेगीन जातलें अशें हांव आसा दवरतां. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, आम्ही पळयता की तसो ट्रायबल भाव आमचे सगळे मॅक्झिमम ग्रामीण भागात रावता. माननीय शेतकी मंत्र्यान जशें किसान मित्र म्हणून तेंच्यांनी एक कन्सेप्ट काडला आनी किसान मित्र अपॉयंट करतले ते सगळ्यो स्किमी इम्प्लिमेंट करतले. म्हाका दिसता ट्रायबल मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनी ट्रेनिंगूय जाली तेंच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन सगळ्या ट्रायबल भावांक लागीं करून. ह्या धर्तीचेर तेंच्यांनी जर ट्रायबल मित्र ही जर एक येवजण राबयली आसत जाल्यार एखादो मनीस ज्यो सगळ्या स्किमी ज्यो आसा कारण तेंच्या डिपार्टमेंटांत खूब स्किमी आसा. प्रॉब्लेम फक्त होच आसा म्हणटा त्या प्रमाणे त्यो लोकां पर्यंत पावना. एक ठरावीक लोकांक खबर आसा आनी ते ठरावीक लोक त्या स्किमीचो परत परत फायदो घेयत आसता. त्या खातीर ती जर प्रत्येक लोकां पर्यंत जर पावतली आसत जाल्यार ट्रायबल मित्र हो तांकां बरे रितीन काम करूंक शकतलो. म्हाका दिसता ती येवजण तेंच्यांनी राबोवची आनी ट्रायबल मित्र ही येवजण तांकां बरी पडटली अशें म्हाका दिसता. सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, एका घरा भितर जर मल्टिपल म्हणजे जॉयंट फॅमिली आसात, एक बापूय आसा, 3 जाण, ऑल 3 सन्स मॅरीड, तांकां जर ही स्कीम वापरपाक जाय जाल्यार 3 कडेन हें करचें पडटलें. तशें कितें प्रोविजन केल्लें आसा? एकच हाका 3 स्किमी करतलो जाल्यार? आमी तातूंत सेपरेट फॅमिली ताजें रेशन कार्ड किंवा ताजे सगळे वेव्हार जे आसा ते सेपरेट आसा अशेंच कावंट केला ताका 3 भावांक 3 घर मेळपाक येता. स्वता जमीन ना जाल्यार NOC हाडची पडटली. आमी फुडल्या प्रश्ना कडेन या. फुडें धुकल्लेलो तारांकीत प्रश्न श्री पांडुरंग मडकयकार. आतां आमी आयच्या प्रश्नां कडेन या. आयचो तारांकीत पयलो प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर. स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 1A. 1A. सर, माननीय मिनिस्टराक हांवें विचारला की फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट ॲक्ट जे आसात हाजे मार्फत जे आमी पंचायत एरियांनी खास करून कमिटी काडले आसात आनी ह्या फॉरेस्टा भितर कोण कोण लोक येतात ती कमिटी बी काडून थरयल्ले आसात. अशेंच सेम सिमिलर केपें मुन्सिपल एरिया भितर एक वाडो आसा जे ट्रायबल लोक, कॅथलीक ट्रायबल, आनी तांचे आजून ह्या फॅसिलिटी घेवपा खातीर तेंची कांयच सोय जाली ना. म्हळ्यार तांकां कमिटी काडप जायना. पंचायत एरियाक म्हणून ग्रामसभा जाता, हांगा ग्रामसभाय जायना. तेन्ना ह्या लोकांनी कितें करप? स्पीकर सर, ट्रायबल फॉरेस्ट ॲक्ट इम्प्लिमेंटेशन सबंद देशभर 2006 सुरू जाल्लें आनी आमच्या म्हाका दिसता फाटल्या 4-5 वर्सांक ह्या कायद्याची अंमलबजावणी शुन्य आशिल्ली. तरी सुद्दां आमचें सरकार येतकच ह्या विशयाक आमी भरपूर गती दिल्ली आसा आनी तातूंतल्यान सादारणशे आमी 132 कमिटी काडलेल्यो आसा. फॉरेस्ट ॲक्ट डेव्हलर वेगळे हातूंतल्यो. तातूंत सादारणशे आमी एक 20 कमिटी अजून उरलेल्यो आसा कमिटी फॉर्म जावपाच्यो. त्यामुळे ही गोष्ट आमकां निदर्शनाक आयिल्ली आसा. पण एक टेक्निकल प्रॉब्लेम कितें आसा की मुन्सिपालिटी एरियेक आतां पर्यंत फॉरेस्ट हो विशय ना संबंद गोंयच्या. आणि त्यामुळे आणि दुसरी गोष्ट अत्यंत म्हत्वाची की ग्रामसभा कमिटी काडल्या नंतर ग्रामसभेन मान्यता दिवपाची आसता सगळे. आणि त्यामुळे जे मुन्सिपालिटी ग्रामसभा हो विशय नासता. त्यामुळे हो टेक्निकल विशय आमकां लक्षांत आयिल्लो आसा की त्यामुळे आमची सेंट्रल हें आसा पळय न्ही ते कायद्यानुसार जे कांय गोष्टी करपाक जाय त्यामुळे हो विशय आमी समिती कडेन धाडून दिता. त्या नंतर म्हाका दिसता एक दुसरी अत्यंत म्हत्वाची की हाजे अंमलबजावणी करता आसतना की कमिटी फॉर्म करता आसतना रेवेन्यू विलेज हो कॉन्सेप्ट आसा. म्हाका दिसता की हें आमी DMA किंवा आमचे मिनिस्टर सगळे बसून ह्या विशयाचेर एक योग्य तोडगा काडून कारण एक पॉकेट आसता सामकें एक वॉर्ड म्हाका दिसता. मागीर ह्या सगळ्या गोश्टींक एक वॉर्डाची कमिटी काडून ताका मान्यता दिवपाक जाय. ह्या टेक्निकल विशयाचे आमी मातसो अभ्यास करता आनी म्हाका दिसता तो विशय बाकीचे जशे विशय सॉर्ट जाल्ले आसा की त्यानुसार होय विशय सडले करपाचो प्रयत्न आमचो आसलो. तुम्ही सांगले त्या प्रमाणे हाजेर एक टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसा हें खरें. पूण तुमी एक अशी घेवंक शकता. तुमी म्हणटा की दिया विलेज ती एक विलेज आसा त्या विलेजीचेर जर
ग्रामसभे टायप जर तुम्ही घेवपाक वचत आनी 50% एक 50%चे वयर थंय लोक आसपा जाय ग्रामसभेक, पूण हांगा तुगे आख्खी एक विलेजचो विचार केलो जाल्यार सुद्दां हो एक ल्हानसो वाडो जेचे 20-25 घरां आसा, हाजे खातीर सगळे लोक एकठांय जातले हें शक्य ना. जाल्यार हेका करता आसतना म्हाका दिसता ही म्युनिसिपल एरिया जी आसा, पयलीं एक टायमार ती पंचायत पयलींच्या काळात, आतां तुमी ते नियर बाय पंचायत जे आसा न्हू त्यांच्या त्या ग्रामसभेक तुमी इनवॉल्व करूं शकता. नियर बाय आमची सांगे मतदारसंघाची रेवोणा पंचायत आसा किंवा कावरीपेल्ला पंचायत आसा, त्या पंचायतीक सुद्दां जर तुमी घेवन घालून जर हांकां फक्त फॉरेस्टा भितर हे जो बाकीचे लोकांक जे तांकां जो रायट आसा हो रायट तांकां मेळचो इतलें इंटेन्शन. नाल्यार हेंचे खातीर म्युनिसिपल एरिया खातीर सुद्दां कितें तरी वेगळे प्रोविजन करून, कित्याक हे फॉरेस्टा भितर पडटात आनी पयलीं पासून आतां न्ही 65 साकून ते तुका आसात, कितें तरी करून फास्ट नाल्यार हे सगळे जाण तांकां फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट एक्टाची सगळ्यांक फॅसिलिटी मेळटली. आनी हे लोक जे पयलीं पासून जे फॉरेस्टा आसा फक्त तेजो पार्ट जाल्यार म्युनिसिपालिटीक पडलो म्हणून तेमी ते वंचीत रावपा जायना न्ही. पण हेचे खातीर कितें तरी फास्ट घेवपा जाय. म्हणून सांगलें आमी की एक अशा प्रकारची युनिक केस ती गोंयांतली की तशा प्रकारांनी खंयचीच केस ना. ह्या केसीचे आमी स्टडी करता आनी त्याय लोकांक न्याय मेळपाचे दृश्टीन आमी प्रयत्न करतले. श्री विष्णू वाघ. श्री सुभाष फळदेसाय. तर माननीय मंत्र्याक म्हाका विचारपाक जाय, ह्यो ज्यो कमिटीज केल्यो आनी ताचे नंतर तुमकां सादारण 5400 सुमार केसीस आयल्यो फॉरेस्टाक अशें एक फिगर पयलीं दिल्लें. ह्यो केसीस परत 5400 एक सादारण 4-5 कितली केसीस सँक्शन हें जाल्यात, कन्सिडर जाल्यात आनी बाकीचे सगळे परत फॉरेस्ट रायट कमिटी किंवा ग्रामसभे खातीर धाडिल्ले आसात. केसीस भितर घेतनाच एडमीट करता आसतनाच ताका घालून दिले ना, कितें कितें पॅरामिटर्स लागतले, कितें हें लागतलें ताजी कागदपत्र कितें लागतलें, ह्यो रिजेक्ट कितें जाता, कारण खूब मोठो प्रोसेस हो. प्रत्येक गांवांक आमी कमिटी फॉर्म केल्यो. म्हाका जाणा जावपाक जाय रोल ऑफ कमिटीज, आमी फॉरेस्ट एक्ट कमिटीज केल्यो, त्यो कमिटीचो रोल कितें आनी ग्रामसभेचो रोल कितें. ग्रामसभे भितर 1/3 मेजॉरिटी जाय काय कितें ताका, आनी ह्या इतको प्रोसेस परत एक फावटी केसीस रिटर्न आयिल्ले आसात, कितलो टायम लागतलो. रिटर्न जरी आयल्यो कांय थोडे कडेन कितें आसा न्ही, एक अडचण आमकां लक्षांत आयली ती की BDOs किंवा बाकीचे ऑफिसर आसतले की तांकांय थोडी गजाल कळ्ळी ना, कारण म्हणून तांकां परत आमी ट्रेनिंग घेतलां. जे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड ह्या भागांतल्यान जेणे हो विशय वेवस्थीत हँडल केला तांकां हाडून परत ट्रेनिंग दिल्ली आसा. त्यामुळे म्हाका एक आमी फुडल्या सोमाराक मिटींग आफयली आसा सगळे म्हणजे कलेक्टर हांचे बरोबर, आनी तातूंत ज्या तरेन सामके साद्यान सुटसूट पद्दतीन ज्या तरेन केसीस कांय भागांत सेटल जावपाक लागले आसा, इवन काणकोण भागांत बी सेटल जावपाक लागले आसा. त्याच धर्तीचेर बाकीच्या तालुक्यांतल्यान तशें तरेच्यो बाकीच्या भागांतल्यान सेटल जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक सगळ्या ऑफिसरांक वेवस्थीत ट्रेनिंग दिलें वतलें. म्हाका इतकेंच सांग सूचना करपाक जाय, परत त्यो केसीस परत रिटर्न जाल्यो, परत तें जावपाक जायना म्हणून एक ताका गायडलायन्सच करपाक जाय, रोल ऑफ कमिटी. ताजे नंतर परत एक फावटी तें चुकलें म्हणून परत येवपाक जायना, कारण कमिटीचे जेन्ना पळय आमी फॉर्म करतात गांवचे सगळे जे अफेक्टेड लोक आसतले ते येवन करतात, तांची मान्यता दिले नंतर परत एक फावटी खंयच्याय कागदां खातीर ते परत येवपाक जायना किंवा ताची एप्रुवल जाय. हें म्हाका दिसता पयलीं आमी तें ट्रेनिंग दिलां तातूंतल्यान परत येवपाचें कारण आतां फुडले जावचें ना आनी त्यो बेगींतले बेगीन सेटल जातल्यो इतली हांव गॅरंटी दिता. फुडलो प्रश्न श्री विष्णू वाघ. सभापती महोदय, म्हजो प्रश्न जावन आसा 2ब. Sir, answer is by psycho style. सभापती महोदय, आज 12वीचो निकाल जायना फुडें राज्यभर एडमिशन फीवर स्टार्ट जाता. एडमिशनच्या वेळार जो कितें बोवाळ जाता तो खूब पालकांक समजूंकूय ना, आनी म्हणून हांवें एक प्रश्न विचारिल्लो की वेगवेगळी शैक्षणीक आस्थापनां आसात, ह्या शैक्षणीक आस्थापनांनी कितले टक्के राखीव तेजें प्रमाण OBC खातीर आसा, ताजी म्हायती ह्या सगळ्या हय दिल्या. म्हजो प्रश्न आसा की वेगवेगळी प्रमुख आस्थापनां जी आसात तातूंत नेमके कितले टक्के हे OBCक आसा. OBCक रिजर्वेशन जें आसा तें 19.5 आसा, 19.5%. हें सगळे कडेन मेनटेन केलां प्रत्येक हातूंत. निश्चित अशें म्हाजे कडेन म्हायती ना, पूण चड करून मेनटेन करतात, कारण रिजर्वेशन पळय आसा. आतां टेक्निकल बोर्ड आसा, टेक्निकल बोर्डा भितर
सिलेक्शन जाता आनी तातूंतल्यान भितर आज पर्यंत आमचे म्हायती प्रमाणे चड करून मेंटेन जाल्लें आसा. आनी म्हाका हें दिल्लें आसा तें नंबर दिला स्टुडंट्सांचो कितले स्टुडंटांनी